with a good vision, but have failed. Take the regional plan issue. When you see people for MOPA, against MOPA. What is your point? My point is, there could be a political backing situation without even the front leaders knowing about it. So you are saying all three of them are being taken for a ride? Yes. No, I think Father, will not. Father, you are taken for a ride by the politicians. You don't know it. It is such a deep conspiracy. Okay. Moshi committee asa. Moshi committee asa tantlo एकटोय केदनाच politically कोणीच्या इलेक्शनाक बसूंक ना. आणि आजचे फुडें बसतलो म्हाका दिसना. You are sure about it? पण मत दितलोय दिसना. आम्ही सगळे is a man with sincere and honest mind and heart. म्हाका एकटोय मजो मेळना. There are altogether 6 Hindus, 4 Catholics. आणि एकटोय म्हाका तातूंत मेळना with a different mind. Who is politically motivated? ना तातूंत कांयच ना. तर कोणाक तरी दिसता तशें something wrong with their thinking. It's not the politics part of it. See, the whole thing is the economics. As has been wrongly pointed out by Reverend Father, the agrarian economics of all the 6 villages is abysmal. Total income from agricultural process of all the 6 villages affected shall not be in lakhs. It will never cross the 7-figure mark. I know this. So, if there is a proposition that a 7-figure mark is being churned each minute or each hour, it is the right time that Pednekar come to this occasion, rise to this occasion, and embrace this project. Okay. I would like economicsचे जे म्हणला The whole thrust is on economics. सारखे उलयले सोशियो इकॉनॉमिक्सूच सगळे तेच सगळे म्हणल्यार सोशल लोकांचे हे आणि लोक आपल्याले पोट कशे भरतात आणि लोकांचे जीवित कशे आसा हेच सगळे एक्चुअली पॉलिटिक्स म्हणून हो वर्ड मिसयूज जाता पॉलिटिक्स म्हणजे लोकांचे इश्यू आणि जे असे आम्ही पॉलिटिक्स म्हणतात ते वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रायिंग टू मिसयूज पीपल्स इश्यूज पण आम्ही जे आसा आम्ही लोकांचे इश्यूजा बरोबर आसात कळ्ळें न्ही सो आतां सोशियो इकॉनॉमिक्स ऑफ पेडणे पळोवपाक गेल्यार पेडणे तालुक्यांत जमनीत जे आतां सपोज एक्विजिशनाची जमीन पळयल्यार सगळी जमनी टेनंटेड आसात ओके पूण टेनंट्साक कांयच हक्क ना जमनीचेर पेडणे तालुका आणि थोडे आमचे दुसरे तालुका टेनन्सी ऍक्ट जो 1976 आयिल्लो तो अजून इम्प्लिमेंट जालो ना जायते कडेन गोंयांत जालो ना पेडण्या हे जे 6 गांव आमी म्हणल्यात न्ही ते गांवांनी हांव जायतो भोंवला आनी हांव तुमकां कितें सांगता की थंयचे लोक तांची इकॉनॉमी फुल्ली सेल्फ सफिशियंट आसा सगळे लोक ना 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 हांव स्वता पळोवन आयला आम्ही अनुभवता डे टू डे लाईफ Okay, this is a ridiculous statement. Okay, I'll come to you. हांव थंय भोंवून पळयलां काजूचे इतली प्लांटेशन्स आसात जे भशेन सावथाक खंय काजूचे प्लांटेशनाचेर लोक आपल्याचे पोट भरतात तशेंच हे सगळे गांवांनी चडशे लोक आणि खूपशे लोक गोरवां आसात एग्रीकल्चर आसा So we are taking their self sufficiency away, you are saying. हातून हो तुमकां पैशांनी येवपाना Okay. And it is more than what will be employed in MOPA. Economy people dependent there are more than completed. There is lots more to the economy of this plateau. For example, तुमका दिसता की अशे आसत तशेच रावचे की आम्ही फुडे वचचेच न्हय फुडे वचपाची तुम्ही नी ताणे सुद्धा even they want it that way. That is what it's absolutely विलेज पयर मिटींग घेवन तांच्यांनी फुल्ली आंदोलनान सुद्धा सहभाग घेतला हाची रिजन कितें आसा म्हजो एक मुद्दो आसा की 1998 हो जो विशय हे जालो ताका एप्रुवल कशें मेळ्ळें सरकारचे सेंटरासून आनी गोंय गव्हर्मेंटा कडसून सुद्दां आनी चालना जावची म्हणून 2000 लेटर बरयल्ले गेले ते आमचे लेटर हांगा पाविल्ले सुद्दां आसा तुमचे कडेन एनिवे 2000 पासून 2004 ते 5 खंय तरी दक्षिणेन आवाज निर्माण जालो चर्चिलान निर्माण केलो तेन्ना 2005 पेडणे भितर मोठो आवाज जालो जबरदस्त सभा जाली तातूंतल्यान एक मतान पेडणेकारान जवळ जवळ 7000 लोक आशिल्ले
सगळ्यांनी एक मतान सांगले की आमकां मोपा जाय म्हणून. दे हॅव विज्युअलायज की मोपा वॉट मोपा कॅन ब्रिंग. आता हालींच्या आंदोलनात पूर्ण शेतकरी आसात एक्सेप्ट एक दोन कुटुंबां सोडली जाल्यार which actually are demanding more compensation and which is just. No. Sandeep as such has categorically stated in this very room that एक कित्याक 3 मोपा जावन 400 रुपये दियात. बस. Yes. So our point is. And it is a fair demand. Fair demand. It's a fair demand. शेतकऱ्याक ताचे मोबदलो मेळूकूच जाय. That has been our demand also. But when they are doing so much of sacrifice, they have done it. Who are we to That the discuss? prices should be given 5 to 6 times what it is right now. Okay. प्रमोद ना मगेलो जो हांवें मुद्दो घेतिल्लो नाही, आता तो नको. इंटरप्ट जालो आणि तुम्ही जायते उलयतात म्हणजे time सोंपता, म्हणजे fast point कर. सोशियो इकॉनॉमिक्स ऑफ पेडणे जे आसा टेनंटेड आसा जे मेजॉरिटी आसा तांचे कडेन लँड रायट्स नात. लँड रायट्स आर विथ फ्यू फॅमिलीज. इन दिस सिच्युएशन असले लार्ज इकॉनॉमिक प्रोजेक्ट हाडप म्हणजे ते सगळे लोकांक डिस्प्लेस करप नॉट दीस 5 विलेजेस बट रेस्ट ऑफ 115 So when people are being सालसेत नावेलींची लाखभर स्क्वेअर मिटर जागा जी नावेली ती जमीन खंय तरी गव्हर्नमेंटान एक्वायर करपाचो जेन्ना प्रोसेस जालो शेतकार उठले थंयचे आमी कल्टिवेटीव लँड आनी तुमी खंय तरी ड्रेनेज आनी आणखी अमके तमके वापरता म्हणून स्ट्रॉंग ऑपोजिशन आशिल्लें. ताचे उपरांत गेले 5-6 वर्सां फाटीं स्पोर्ट्स सिटी म्हणून पेडणे जाताली. ताचे खातीर शेतकार उठिल्ले परत फॅमिली सगळ्यो ज्यो विरनोडा सगळे स्ट्रॉंगली विरोधान आशिल्ल्यो. बाबस गोंकर स्ट्रॉंगली तो एक्वायर करतलोच एट एनी फोर्स. तेन्ना आमचे सालसेचे भाव खंय आशिल्ले. Total affected people are 115 families, nothing more. ओके म्हाका एक गजाल सांगात म्हणजे टायम सोंपता फादर. हांगा एक भुमिका जी येता तातूंतल्यान म्हाका दिसता की हो बिटरनेस क्रिएट जाता. एक वेळ तुमी पेडणे आनी सालसेत ही गजाल हांगा स्पश्ट जाल्या उलयतनाच कळटा. म्हाका एक गजाल सांगात फादर थंय तरी तुमी फॉर दाबोलीम ओनली म्हणजे तुम्ही खंय तरी सांगतात की तुमगेलो मोपात नाका आणि तुम्ही खंय तरी म्हणटात की तुम्ही आनी भुमिका घेतल्या काय दाबोळी नाका म्हणून. सो ही जी एक्स्ट्रीम भूमिका आसा कॅन वी इन दिस डिबेट एटलीस्ट रिजॉल्व वन थिंग that let us not be on extreme points which creates bitterness. Father, हांगा bitterness करपाचें कांय ना. when we already have one एक एअरपोर्ट आसा तो वाडोवंक उपाय आसा आनी आमची सरकारांतल्यान पॅसेंजर येवचे ना व्हडली हे जावपाक. So why do we need another one? Okay. सगळे गोंयकार हांगा बसले ते आनी हांगा आमी खंय तरी ह्या बसले कडेन डिबेट आमी आनी तुमी म्हणून उलोवपाक लागले गोंयकार. पण आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक जो एक एअरपोर्ट मेळटा. It should be spoken as a Goan, not as Pendekar or Sarkar. I am neither a Sarkar nor a Pendekar. पण हांगा बसले कडेन हांगा आमी आनी तुमी उतर जाली. हो विषय कसो जाली न्ही. हो विषय कसो आमकां We have never said that we want an airport in Sarkar. I have never said I want a एक जण आसा आमी आनी तुमी म्हणूंक ना. नाही पण तो असो आमी केन्ना कॅपी जाय अशें म्हणटा की मोपा बंद जावचो. आमी पयलीं केन्नाच दाबोळी बंद जावचो विशय केलो ना. आतां कित्याक म्हळें अजुनूय जर इफ इट इज फिजिबल मोपा जावन आतां मोपा आमकां मेळटा तो जावचो. तुम्ही एक गजाल मान्य करतात मोपा जाता की दाबोळी बंद पडटलो. It will die. I feel with our study. दोन पेडणेकार दोन आवाजांनी उलयतात. ना बट प्रत्येकाचे अभ्यास वेगवेगळो असू शकता. पण वी फील दॅट ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम दाबोली विल डाय इट्स नॅचरल डेथ. हो स्पष्ट आसा. You are saying no. No, that is a wrong statement. And they all three of you believe that if Mopa comes up, Daboli will be shut down. I would say further, Goan economy will be destroyed irreversibly. Goan economy. Final comment. Final comment म्हणल्यार किटल किंवा मग केपें किंवा कुडचड्यार सुद्धा एअरपोर्ट आयल्यार तो उपयोगी ना. बिकॉज इट इज अ रॅशनल डिसिजन बेस्ड ऑन वॉट इज अवेलेबल. म्हजे कडेन 5 जाण पॅसेंजर बस आसा म्हजी फॅमिलीक 3 जाण आहात. दुसरो आर्ग्युमेंट आशिल्लो हे फक्त तुमकां 10 जाणां पडून गेला आणि थोडे सालसेतीतले लोकां आनी राजकारण्या पडून गेला. उरिल्ल्या साऊथ गोवा हाजे पडून गेल्ले ना. तुम्हीच झगडटात हे पडटा ना. तुम्ही पळोवंक ना 15 तारखेर मायाचे 15 तारखेर जी जमात जाली कितलो लोक आशिल्लो म्हणटच हो प्रश्न येथाड्याचो न्हू. आणि देर आर पीपल इन द नॉर्थ. नाउ वी हॅव स्टार्टेड मीटिंग्स इन द नॉर्थ. द पीपल इन द नॉर्थ आर विथ अस. I mean to say आमगेले 1000 लोक आशिल्ले. आता पळय आमी तालेगाव मिटींग केली, आगासाई मिटींग केली, खंय ती सांतशिवा मिटींग केली. सो पीपल आर कम. पीपल डिडंट. द प्रॉब्लेम इज पीपल डिड नॉट नो द फॅक्ट्स. आय टेक अ कमेंट्स लास्ट. फायनल कमेंट ना पहिले त्यांचे जाण तुम्ही पहिली ताजना उलय म्हणतात. बरं तुम्ही लास्ट उलयतले. बरं ताजना फादरीन आता सांगला परतून तर हाडले कितें आमी मिटींग घेतात लोक सगळे येतात
हांवें केन्नाच रेव्हरंड फादराचे आनी तेच्या ग्रुपाचे इंटेन्शन्स डावट करूंक ना, पूण हांव अजुनूय सांगता की फादर आनी हो ग्रुप तिंका आजून पासून राजकारण कितें समजना, आनी हे लोक जे येता म्हणटा पळय ते लोक धाडून दितात हो प्रकरण वाडोवपाक, हे पॉलिटिक्स. आनी फादर वील एग्री विथ मी that I am not doubting his intentions. With the best of intentions, the devil can lead you as the angel of light. So that discernment also has to be done very, very carefully. And that is what is happening. That is what is happening. 2005 पर्यंत जेन्ना हो विषय आशिल्लो तेन्ना दक्षिण गोंयांतल्यान खास करून सालसेतीन भितर असो केन्ना विरोध असो नाशिल्लो. थोडोसो चर्चिलान पॉलिटिकल गेन्स, कारण सदांच आमी पळयलां दक्षिणेन जेन्ना अनस्टेबिलिटी कितें जावपा जाय किंवा इलेक्शन लागीं पावली की मोपा विरोधी आवाज करप, आनी खास करून सालसेते भितर. आतांय सादारण इलेक्शन लागीं पावत आसा तसो हो सूर, कारण जे हरिल्ले आसात तांकां आनी दुसरो जो सालसेते भितर व्हॅक्यूम जो तयार जाला लिडरशीप. तुम्ही म्हणटात म्हणजे इंटेन्शन बरें आहा, पण हाचो अल्टिमेटली राजकारणी फायदो घेतले. आय रिस्पेक्ट अल्टिमेटली राजकारणी फायदो घेतले सेंटिमेंटली तांकां जो हाचे बद्दल आम्ही आमचे स्टेजीर कोणाकय पॉलिटिशियनाक घेवंक ना. भावार्थी आम्ही काँग्रेसाकूय क्रिटिसायज केला, बीजेपीकूय क्रिटिसायज केला, सगळ्याक म्हणजे आमकां तशे पॉलिटिक्साचो वास ना. फायनल नगराध्यक्ष कांयच ना. नगराध्यक्ष भावार्थी मनीस तो ताका ही कॅन बी आमकां वास ना. आमकां वास ना. फाटल्यान कितें चल्ला देवसर येता आंज बोडव्या भाशेन आनी तुका वता फुडें. ओके बरें. कोणें लुटूंक ना. म्हाका मातांनी तेन्ना अशें म्हणलें तेन्ना उठला. दुसरें आमकां देव खबर आसा आनी कितलोय डेविल फाटल्यान मेल्यार देवूच आमकां ताजे फाटल्यान रावन बरें. फायनल कमेंट नगराध्यक्ष पेडणेचो आनी भाजपाचे एक वरिष्ठ फुडारी म्हणून. ना भाजपाचो संबंध काढू नका. काडपूच ना. कित्याक आय एम नॉट हियर एज अ भाजप स्पोक्समॅन. यू आर ओनली हियर एज नगराध्यक्ष. आय एम हियर एज वासुदेव देशप्रभू, नगराध्यक्ष पेडणे. ओके सांगात फायनल कमेंट्स. The final comments is I sincerely wish Father well because he has taken the initiative of also my dear friend late Mathani Saldana of handling that issue of naval occupation of Daboli airport. But at the same time, today we are from Pedne Taluka are very much happy to have number 1, number 2 and number 3 of this government as our leaders, which are Rajendra Arlekar, Lakshmikant Parsekar and the CM. विमानतळ येतलो काय ना. झालो. तुम्ही नाच म्हणटात कसोच येवचोच ना. बरें. हांवें खूब प्रयत्न केलो. हांव इतलेंच सांगता पळयल्यार खंयच्याच परिस्थिती भितर एटलिस्ट म्हाका दिसता की एक गोंयकार म्हण इतलेंच दिसता की दोन्ही वटेच्यान बशिल्ल्या गोंयकारां मदीं बिटरनेस तरी आसची न्ही. आमी आनी तुमी जावची न्ही. एटलिस्ट सगळे गोंयकार जे कितें जाता जो निर्णय घेता तो अभ्यास करून घेतले आनी तातूंतल्यान गोंय मुखार वतलें. पूण खंयच तातूंतल्यान 2 ग्रूप 2 जिल्ले किंवा 2 तालुके जावचे न्ही. इतलेंच मागता सगळ्यां कडेन. आनी मांडले सगळे मुद्दे म्हाका दिसता गोंयकारां मुखार पयली खेपेक ह्या विशयाचेर इतली विस्तृतपणान चर्चा जाल्या. तुमी सगळे आयले आनी मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.